येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फाल्यां पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त. येरादारी सेलान आंखून दिल्या येरादारी आनी पार्किंग प्लॅन. वाहनांक दिल्ले पास फाल्यां पुरते मेळटले वापरपाक. दवर्ली दिकरपाली उपरांत आतां बाणावलेय चल्ल्यात ब्लॅक रायस पिकोवपाचे प्रयोग. बाणावलेचो युवक रेमंड कोस्ता पिकोवपाक सोदता आपल्या शेतांत काळे भांगर. ताणें अपेक्षिला कृषी खात्याचो सांगात. सायबर सेक्युरिटी काळाची गरज सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. वास्को चल्ल्या इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी प्रायव्हसी आनी डिजिटल फॉरेन्सिक कॉन्फरन्स. वाडत चल्ल्यात घुवळी वखदांचे वेव्हार. पुलिसांनी बिरेस्तारा मडगांवां घाली धाड. तरणाट्या कडल्यान अर्द किल गांजा जप्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सायबर सेक्युरिटी काळाची गरज देखून गोंयांत 2 दीस जावपी इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी प्रायव्हसी आनी डिजिटल फॉरेन्सिका वयली देशांतली पयली कॉन्फरन्स गोंयाक फायदेशीर जावन रावतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. वास्कोच्या बिट्स पिलानी के बिर्ला कॅम्पसात इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी प्रायव्हसी आणि डिजिटल फॉरेन्सिक कॉन्फरन्स सुरू जाल्या. ताच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. 2 दीस चलपी हे कॉन्फरन्सीत देशातले कांय एक्सपर्ट वांटेकार जातले. तांच्या चर्चेचो देशाक दीर्घ काळाचो लाव जातलो. भविष्यातही अशे तरेची राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयली संमेलनां गोंयांत घेतले. मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगले. हांव पयल्यात पयलीं बिट्स पिलानी आनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी हांचे खूब अभिनंदन करता. कारण ह्या पद्दतीच्या पयलो इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स तेच्यांनी देशांतलो गोंयांत लायलो. आनी त्या खातीर कारण सायबर सेक्युरिटी ही नीड ऑफ अवर्स गरज आसा त्या सॅक्टरांतली. आनी ताकाच लागून वेगवेगळे जे एक्सपर्ट्स 2 दिसाचो कॉन्फरन्स हांगासर येवन एटेंड करतले. ताजो फायदो म्हणजे इन लाँग रन देशा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. इन लाँग रन अशा पद्दतीचे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल कॉन्फरन्सीस दोन्ही ऑर्गनायझेशन्स गोंयांत वेळच्या वेळी ऑर्गनायज करतले. गोंयच्याय लोकांनी पार्टिसिपेट जावचे, ताचो फायदो घेवचो. ठीक आहे. गोंयांत कितें हेचे खातीर अशें कितें जातलें सर? गोंयांत युनिवर्सिटी जाली मरे. गोंयांक अशे तरेच्या कॉन्फरन्सीचो कितें लाव जावं येता आयकात बिट्स पिलानी कॅम्पस डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरीन दिल्ली माहिती. We can also sensitize the people that these are the issues, and these issues need a networking. These issues need to be discussed with the like-minded intellectuals, think tanks who will come out with some solution. So this is the forum which is quite ideal for this. So let the Goa be a capital for human resources, especially for the cyber world. Now, lot of crime is happening. Now people are slowly moving from conventional crime to a more sophisticated crime using the technology. Now what is happening, any crime happens, first thing which police looks for is your mobile phone. And then they start, looking into your IPDR, CDR and all this data, and then they try to take the lead. Now what about the digital forensics? How to investigate those devices? Again, a specialization has come, and there's an acute shortage. From where we will go and get those experts? So now, this is again a forum where we will discuss that how to get those experts, what are the short-term courses, what are the long-term courses, which are the areas in digital forensics. We have a challenge. गोवा 365 खातीर वास्को सावन हिरू महाले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे दिल्लीचे प्रचार भोंवडेक घेवन आम आदमी पार्टीन शुक्रारा मुख्यमंत्र्याचेर हल्लाबोल केलो. दिल्लीतले महापालिका वेंचणुकेक प्रमोद सावंताक स्टार प्रचारक म्हूण वेल्लो. प्रचार सभेत उलयतना मुख्यमंत्र्यान चुकीची विधानां केली. खास करून ड्रेन्सांच्या संदर्भात चुकीची माहिती दिल्ल्यान आम आदमी पार्टीन ताका उजरावन काडला. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत दिल्ली महानगरपालिकेच्या वेंचणूक प्रचाराक गेल्लो. तो स्टार प्रचारक म्हूण थंय उलयतालो. पूण जे कितें उलयलो ते कसलेच म्हायती विना चुकीचे उलयलो अशें म्हणत गोवा आपान ताच्या विधानाचो समाचार घेतला. भाजपाच्या ताब्यान आशिल्ले महानगरपालिके खातीर दिल्ली भाजप आणि आम आदमी पार्टी मदीं झुंज रंगला. एक राज्याचो चीफ मिनिस्टर
एका म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शना खातीर दिल्लीक कित्याक पावता? व्हॉट इज द रिझन? म्हणजे तुम्ही जाणा भारतीय जनता पार्टीची वायट तरेन पराभव जावपाचो आसा दिल्ली अगेन्स्ट आम आदमी पार्टी इन द एमसीडी इलेक्शन्स. साखळे म्युनिसिपालिटी सोडून बाब प्रमोद सावंत आनी देशांच्या खंयच्याच म्युनिसिपालिटीन कॅम्पेन करपाक गेला, दिल्लीच कित्याक पावलो? हो आमचो पयलो प्रश्न. आनी बाब प्रमोद सावंतूच न्ही, आनी 8 काय 9 मुख्यमंत्री देशभरांचे बीजेपीचे मुख्यमंत्री दिल्लीक धाडले. तशेंच 19 केंद्रीय मंत्री आनी कितलेशेच मेंबर ऑफ पार्लमेंट आनी एमएलए आज दिल्लीक वचून भारतीय जनता पार्टीचे कॅम्पेनिंग करता. तो काल जो स्टेटमेंट आयलो की दिल्ली उदक, लायट, रस्ते, ड्रेनेज सारखे ना म्हणून. पयली हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता बीजेपीक. कित्याक काय म्हणल्यार प्रमोद सावंताक धाडलो म्हणून. आनी प्रमोद सावंताक चड थँक्यू म्हणपाक सोदता, तो खरें ते उलयलो म्हणून. कित्याक काय म्हणल्यार हेका कॅम्पेनिंग करपाक 60 फीट मोर रोडार व्हरूं ना, हेका 60 फीट लेस रोडार गेला. आनी एमसीडीचे जे रोड असता 60 फिटाचे कमी ते एमसीडी पळयता, आनी 60 फिटाचे चड जाता ते दिल्ली सरकार पळयता. सो हो एक प्रश्न सारको की रस्ते सारखे ना. थँक्यू प्रमोद सावंत. दुसरो, ड्रेनेजीस 60 फिटाचे जे कमी वीथ आसा ती लागता, ती एमसीडीक लागता, तेंय तो सारखे उलयला. बट लायटीचे आनी जे उदकाचे आसा म्हाका दिसता तो कन्फ्युजनान आसा. कित्याक तो रोखडोच एक दिसान दिल्लीच्यान गुजरात पावलो. सो तो दिल्ली सरकाराचे बद्दल उलयता काय गुजरात सरकाराचे बद्दल उलयता, हो एक कन्फ्युजन. कित्याक काय म्हणल्यार दिल्ली सरकाराची फ्री वॉटर पॉलिसी आणि फ्री इलेक्ट्रिसिटी अँड सबसिडाइज वॉटर पॉलिसी ही प्रमोद सावंतान ड्युरिंग गोवा पोल्स 2022 ही कॉपी केली. आणि एका कॉपी करपाकूय सारखे कळना, कॉपी करपाकूय फेल्युअर तो. कित्याक काय म्हणल्यार जी त्यांनी पॉलिसी कॉपी केल्ली ती सगळ्यांची व्हडली फेल्युअर जावन आज गोंयकार रडटा उदकाची बिलां खंय पावला ती पळोवन. प्रमोद सावंतान नेक्स्ट टाइम कितें उलयता चूक ना तेजी. पयलेदा गेला तो खंय तरी कॅम्पेनिंग करपाक, नॅशनल लेवलार फर्स्ट टाइम त्यांनी दिल्ली बी पयला आसतलें. सो हांव मागता की लोकांक दिशाभूल करनाका आनी लोकांक विचारपाचें सोड. आमीच स्वता जावन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा की कितें आसा तें आमकां विचारा. जे लोकांक मिसगायड करता पळय ते करपाचें बंद करा आनी टेक्निकल स्टडी करपा खातीर प्रमोद सावंतान एक मनीस दवरपाची गरज आसा. कित्याक एक सीएम, एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक स्टेटाचो हो खंय तरी कित्याक उलयता पिशीमणा ही खंय तरी हें दिसला. सो आपल्या स्टेटीचें काम पयलीं लक्षांत दवर आनी बाकीची जी कामां आसा जी तुका लागना, तू फोंडे म्युनिसिपालिटीचे पळय टॅक्सीस वाडयला तेजे बद्दल उलय. तू तेजे बद्दल उलयना, तू वतान दिल्ली म्युनिसिपालिटी बद्दल उलयता. गोवा 365 खातीर पणजे सावन विन्संट रोजारियो. सरकारान खूब दिवे लायल्यात. रस्त्याकडेन ते पळोवपाकय मेळटात. दर्यादेग आनी पर्यटन आशिल्ल्या वाठारांनी तर सगळेच चकाचक. पूण एकदां घाल्ले दिवे पेट्टात काय ना ते मात कोण पळयना. गुन्यांवकारांचे हे हॉटस्पॉट जावन रावला. कळंगूट आनी बागांत तशेंच जाला. पळयात. कळंगूट वाठारांतल्यो भिरांकूळ घडणुको तुमी आयकल्या आसतल्यो. पर्यटन खात्यान मुखेल प्रस्नाकडेन आडनदर केल्या. दर्यादेग वाठारांत उजवाड घातला तो लागसाच्या आस्थापनांनी. सरकारान न्हू, रस्त्याच्यो लायटी सोबेच्यो जावन रावल्यात. बागाय तेच. लायट नाशिल्ल्यान नुस्तेकार आनी गिरायकां काळखांत झगडटना दिश्टी पडटात म्हणजे परस आयकपाक मेळटात अशें म्हणप समाजांतलें. हांव हिंगा रेस्टॉरंट चलयतां आनी टुरिजमाची लायट बी ना. आमचे रेस्टॉरंट फुडल्यान आमच्या रेस्टॉरंटाचीच लायट आहा आनी लेट नायट कितें जाता आमी रेस्टॉरंट बी बंद करता तेन्ना मागीर काळोख पडटा आनी मागीर ते चोरी बी जाता आनी हांगा झगडी बी जाता. मागीर कोण नासता हांगा थंय. तेका लागून टुरिजमान पळोवपाची मातशी लायट बी ऑन करपाची आनी तितलेंच सांगता मागीर. आनी खंय हें आतां हांगा हे बागा पे पार्किंग, बागा एंड, सावता वाडो, कलांगूट, बागा. गोवा 365 खातीर म्हापशा सावन समीप नार्वेकार. फाल्यां पोरण्या गोंया सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त मनयतात. राज्य येरादारी सेलान
येरादारी आणि पार्किंग खातीर रस्त्याचे प्लॅन तयार केल्यात. वाहनाक दिल्ले पास फक्त फाल्यां म्हळ्यार 3 डिसेंबराक वापरपाक मेळटले. फेस्ताच्या दिसा केल्ले येरादारीचे नियोजन विस्तारान दिलां. पळयात.
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पोळ्या उरिल्ल्यो खबरो. दवरले दिकरपाळी उपरांत आता बाणावले ब्लॅक रायस पिकोवपाचो प्रयोग आनी यत्न चल्ल्यात. कोरोनाच्या काळात भायल्या देशांत बेकार उरिल्लो युवक रेमंड कॉस्ता आपल्या शेतांत काळे भांगर पिकोवपाक सोदता. ताका जाय तो फक्त कृषी खात्याचो सांगात. आयकुया ताचो हावेस. आमचो जो सरकार आसा ह्या सरकारान फार्मर्सां खातीर जायत्यो स्किमी काडल्यात आनीक तांकां बेनिफीट खूब दिले कडेन आसा. त्याच बरोबर स्किमी बद्दल ह्या नवी जी शेत रोयता कोणी नवी जी बी आसात ही आज सरकारान दिले कडेन आसात. आनीक थोडेशे जे प्रायवेट कोण रोयतात तांकांय हांगा दिले कडेन आसात ही बी. आज असोच करून ब्लॅक रायस म्हूण तो आतां गोंयाक सद्याक नांव वयर काडपा लागले कडेन आसा. हो जो ब्लॅक रायस आसा हो दवरले हांगा एक भुरग्यान स्टार्ट केल्लो आनी आतां जो भायर साकून येवन कोविडा टायमार हांगा आसलो त्या भुरग्यान आज रेमंड म्हण तेणें आज हांगा आपल्याले शेतांत ब्लॅक रायस रोयले कडेन आसा. एक पीक जाली ही तेगेली सेकंड पीक आसा आनी तेका बरें पीक आज जाले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर तेगेली एक रिक्वेस्ट आसा ह्या शेतांतल्यान वेस्टर्न बायपास जो रोड आसा हो वचपाचो आसा आनी तेच खातीर रोडाचें कामूय चालू आसा. ह्या जाग्याचेर स्टील ब्रिज जावचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा ताकी आपल्याक शेत रोवपाक आनीक बरो आनी हे जर शेत गेलें जाल्यार आपल्याक परती भायर वचपाक पडटलें अशें तेणें आज सांगले कडेन आसा. आमगे हिंग रुदा शेत आहा आनी आमकां एक वेस्टर्न बायपास गेला तरी नासतना आमी शेतां जाता तितून पीक काडपाक ट्राय करताय. हांव बोटीचे आहलोलो आनी थिंगसो येयन हांवें कोविडा टायमार हांव येयल्लो पूण आतां म्हाका हांव वचत ना म्हजें सांगूंक जायना पूण हांव जाता तितून एग्रीकल्चर आतां ट्राय करता म्हगे रोवपाक. हांव जेन्ना लास्ट टायम आमी वांयगण रोयन पीक काडले तेन्ना आमकां बरी पीक जाल्ली आनी तेजे उपरांत हांव दुसरें बी रोयता म्हूण हांव चयतालो. मागीर म्हाका इंटरनेटाचेर जिरासोल जे आमी गोंयकार रोयताले आनी एक ब्लॅक रायसूय रोयताले सो सारकी इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळना पूण हांवें मागीर ज्योती रोयता म्हूण हांवें मुगे ट्रॅक्टराक काम पोसपाक चालू केलें. ते पासून शेत भात आसले म्हूण आतां हे न्यू भात येयला ते मनशाक हेल्थाक आनी एक कितें दुयेंसां बऱ्या पडटा म्हणून ते रोयला आनी ते पासून हे सगळ्यांनी रोवचे म्हणून तांची उमेद. कसली भात हे ब्लॅक रायस म्हणटा? ब्लॅक रायस. पयलीं कसली आसली? पयली जेती जाया अन्नपूर्णा कर्जत ती आसली. आता ती अन्नपूर्णा आमी ते गेले आतां ही न्यू येयल्या ती लोकांनी रोवची आनी लोकांक कितें फायदो जावचो दुयेंसाक आनी कितें जावचो म्हणून ते तांची बरी इच्छा आसा आनी तेमी ते सद्या हांव तेमी दोग जाणांनी दोन कडेन गेला आतां तेजे आनी पयली तो क्लाउड डायस तेच्या शेतांनी गेला दवरले दिगरपाली. शेतकारांची बिस्त शेत जमनींचेर आसता. रेमंडाच्या शेता कुशीक सावन वेस्टर्न बायपास रेल्वेचो ट्रॅक वयता. शेताक त्रास जावचो न्हू हे खातीर थंय स्टील ब्रिज उबारपाचो अशेंय तो मागता. फॉरेनाचे नोकरेंत घुसपूचे बदला शेतांत पांय रोवपी एका युवा शेतकाराचे गाराणें सरकार आयकून घेता जाल्यार पळोवपाचें. वेस्टर्न बायपास म्हणटा गेला आतां आमी थोडे तेंप जाले तेका लागून वेस्टर्न बायपास किल्टार कर म्हणून सरकाराक मागताय. आतां हो हांवें ही पाट आतां हांवें तिसरे पाट रोयला येत्या वर्स म्हाका मेळटलें जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक तो बरो रुंदायेन वयते भाशेन मुगलो लुगार तितलो गेला शेताक आनी जर तर तो स्टिल्टार जायना जाल्यार तो फिलिंगार गेलो जाल्यार हे आख्या शेत आमगे म्हाका सद्दां बुडोवन वतालें दोनी सायडीन आनी आमकां रोवपा मेळटा जाल्यार ती आमच्यान सांगूंक जाय मागीर तुका भायरूच वचपाचो भायर वचपा पडटा. गोवा 365 खातीर बाणावली साकून रमेश नायक रावत. गुळी वखदांचे प्रमाण गोंयांत वाडत चल्लां. हे ड्रग्स आतां शाळांनी पावल्यात. पुलिसांनी खर कारवाय करपाक काळाची गरज. मडगांव पुलिसांनी बिरेस्तारा राती धाड घाली. दिकरपालीचो इसाक रेगन पेरेरा ह्या भुरग्याक ताब्यात घेतलो. ताचे कडल्यान अर्द किल गांजा पुलिसांनी जप्त केलो. पळयात. आज मडगांव पुलिसांनी राती एक रेड मारली आनी ह्या रेडीक आयजॅक पेरेरा म्हण त्या भुरग्याक अरेस्ट केल्ले कडेन आसा आनी त्याचे कडच्यान अर्द किलो मायजस जो गांजा आसा हो सीज केल्ले कडेन आसा. हो जो गांजा आसा हो जो आयजॅक म्हण तो भुरगो दवरले हांगा रावपी दवरले दिगरपाली आनी हांगा साकून तो मडगांवान जे आखें आसा ह्या रेल्वे स्टेशना सायडीक हो कोणाक तरी सप्लाय करपाक येतालो आनी हे इन्फॉर्मेशन जे आसा हे मडगांव पुलिसे मेळ्ळे आनीक मडगांव पुलीस स्टेशनाचो जो PI आसा तुळशीदास नायक
हेणे एक टीम काढली आणि ह्या टिमी भितर जायते पुलीस असले, गोरख असलो, त्याचबरोबर जायतीशे पुलीस असले. हेणी रातचे रावन ह्या एक्युजाची वाट पळयली आणि तो बरोबर रातचो जवळ जवळ 1:30 सुमार हो एक्युजर ती गांजा घेवन येतालो आणि तो येतरीक एका पुलिसेन थंयच ताका आडायला आनी तेच्यान तो गांजा रिकवर केलो. हांगा आजकाल गांजा पळयता ड्रग्साची हें खूब जाल्ले कडेन आसा. ड्रग्स हे सगळ्याक जावन हे जाल्ले कडेन पावले कडेन आसात. इवन इस्कॉलांनी आनी कॉलेजी साकून इस्कॉलां सुद्दां भुरग्यां पावले कडेन आसात. हांगा खंय तरी ह्या ड्रग्साचेर प्रत्येक पुलीस स्टेशनान स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. हेका कोणाक सोडूंक जायना. जो ड्रग्स आसा हो कोणाक सोडूं जायना. जे मायनर भुरगे आसूं या दुसरे भुरगे आसूं, मेजर आसूं, ड्रग्स हो स्ट्रिक्ट पाळपाक जाय पुलिसांनी. एका खंयचे तरेचे बोक्सिणे हें दिवपाक जायना. कित्याक ड्रग्सा खातीर आख्खी फॅमिली काबार जाले कडेन आसा. आनी आमी जर असो ड्रग्स जर हे जर अशें करून ओपनली जर हे जर विकपाक लागले जाल्यार उरलं कितें काय म्हणून कॉलेजी आनी इस्कॉला भुरग्यांक सुद्दां पावले. पूण हांगा खंय तरी पुलिसेन अलर्ट रावपाची गरज जाता. हेंचे कडक ख्यास्त करची अशें लोकूय मागतात. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण अंदमान दर्यादेगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. ताका लागून गोंयांत 9 आनी 11 तारखेक पावस घालून घेवपाची शक्यताय आसा. पळयात. शेनवारा राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. पूण हो पावस कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून आसचो ना, तर राज्यांत ओलसाण हाडपी उदेंते कडल्या वाऱ्याक लागून पडटलो. हाचो प्रभाव कांय वाठारांनीच जाणवतलो. हेर वाठारांनी हवामान सुकें उरतलें. शेनवारा दनपारां चडावत तापमान 35 डिग्री जावन बरीच गरमी अणभवपाक मेळटली. सांज वेळार उणें तापमान 23 डिग्री उरतलें. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. शेनवारा कांय वाठारांनी हलको पावस. 9 आनी 10 तारखेक पडूं येता पावस. कांय वाठारांनी पातळ डोव. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 23 डिग्री सेल्सियस. सोमार सावन उण्या तापमानान 2 डिग्रीन वाड. बोट दनयांक खाशेली सुचोवणी ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत फाल्यां पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.